सोनवार 28 ऑक्टोबर 2023 बागेवन सिमाव आनी जुदास परब मुखेल बोल जेजू क्रिस्त त्या घरांचो कोनशा सोदीचो फातर नियाळा कादार नवें घर आमी बांदता तेन्ना बुनयादीचो फातर दवरूंक आनी वस्तूंचेर आशिर्वाद घालून मागणें करता. देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र उदकाचो शिवर मारून तोच यादनीक हें घर जेजूच्या मोगाचें जावंक आवडटा. कसलेंय बरें काम जातलें तर देवाचो हात आसूंक जाय. जायते फावट मातशें कितें वायट वा वांकडें घडत तर कुड्ड्या देवाची बसून करता वो गाडयांगेर वचून विचित्र वस्तू तांचे थांग हाडून बुनयादीर घालता. ह्यो वस्तू देवाच्यो न्हय पूण सैतानाचे पदवेच्यो हें आमी वळखूंक विसरता. एफेसकाराच्या पुस्तकांत आयच्या वाचपांत आमकां देवाच्या कुटुंबांतलीं अशें म्हटलां, आमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीचेर बांदलोलें घर आनी जेजू क्रिस्त कोनच्या सोदीचो फातर. घरच्या कोनशाक जेजू उबो रावला जाल्यार हांवें आनी तुवें भिवपाची गरज ना. आमची कूड जावन आसा एक देवाचें घर. शुभ वर्तमानान जेजू रातभर मागणें करता आनी दीस उजवाडटूच 12 शिसांक विचून काडटा आनी तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिता. तर ह्या धर्मदुतांची आमी देख घेवन आमचेर सदांच देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी सदांच देवाचेर पातयेवन आनी आमच्या जिवितान जेजू बुनयाद म्हूण ओळखून घेवंक जियोंक जाय. जेजूचो मोग करून खरें तांचे फाटलादार जावंक आमी वावरुया. म्हजो थाराव, म्हजो घराबो जेजूच्या मोगाचो करूंक हांव वावुरतलों.